देवस्थान कमिटीचे हांव खूब आभार व्यक्त करता. जरी एखादो उशीर जर जालो जाल्यार बरे तरेचो विचार आणि तुमचे पर्यंत म्हजे विचार पावपा खातीर आज तुमी म्हाका निमंत्रण दिल्लें आसा. त्या वेळाचेर तुमची कमिटी म्हाका मेळपाक खातीर आयिल्ली आशिल्ली. त्या वेळाचेर एक तांकां हांवें प्रश्न सुद्दां न करता आसतना तुमी म्हाका टायम सांगात, दीस सांगात, हांव तुमकां जाय तेन्ना जाय थंय येता. ही म्हाजी एक स्टायल जावन कारण हेजे पयलू हांवें प्रूव करून दाखयलेलें आसा. ह्याच सभागृहांत तुमचो एक ज्वलंत विशय ज्या विशया कडेन म्हगेलें नातें आशिल्लें तो म्हणल्यार बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट. खास करून हांव कित्याक उल्लेख करता, तशें आमचे सतीश बाबान तुमकां सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की ह्या संदर्भात त्या प्लांटाच्या विशयी सविस्तर तुमचे जे जाणकार जे आसा तांकां पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन दिल्लें आशिल्लें आणि तदनंतर ह्याच सभागृहांत ताणीं पयल्यानंतर गांवांत तें पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन दाखोवचें अशी तुमची मागणी आशिल्ली आणि म्हणून ती मागणी आमी पूर्ण केल्ली आशिल्ली. पूण त्या दिसा म्हाका दिसता खंय तरी ही मागणी किंवा जी पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन जे आशिल्लें तें चर्चेक आयलें ना, फळदायक जालें ना. पूण आमी कितें जाले नंतर जें कितें जावपाचें आसा तें जालें, तातूंतल्यान तोडगो आमी काडपाक शकले ना. हांव जो आज जो आमचो तुमच्या मुखार जो आयिल्लो आसा तो तुमचो विशय जो आसा, तुमचो जो प्रॉब्लेम जो आसा, जो प्रॉब्लेमाचेर चर्चा करपाक आयिल्लो आसा. आनी म्हणूनच हांव 2012 घडये जर हांव आमदार जर नाशिल्लो जाल्यार ह्या नॅशनल हायवे संदर्भात म्हाका खूब म्हजो सहभाग आशिल्लो. आणि सहभाग आशिल्ल्या कारणान रस्तो नेमको खंयच्यान व्हरचो त्या वेळाचेर बरेचशे कार्यकर्ते ते सगळे आशिल्ले. काही जाणांक मध्यंतरी मागीर सरपंच जावपाचे उमाळे लागले, थंय फूट पडली आणि हो विशय जो आसा पळय तो खंय तरी बंद जालो. सेक्शन 7 कितें सांगता, कारण सरकार किंवा नॅशनल ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्यांची जागा वता तांकां कॉम्पेन्सेट करता. कॉम्पेन्सेट कशें करता, ज्या जागेची व्हॅल्यू मार्केट रेटा प्रमाणे आसा ती मार्केट रेट व्हॅल्यू करून त्या तरेची सेक्शनां त्याच्या अंतर्गत ती जावची आणि योग्य तो जागेचो मोबदलो त्या प्रत्येक गांवकाराक मेळचो किंवा ज्याची 1 इंच जर वता तर त्या इंची जमनीचो ताका फायदो जावचो हो त्याचो एक दृष्टिकोन जावन आसा. क्लियर क्रिस्टल हो एक संदेश जावन आसा. म्हाका दिसता बरीचशी तरणाटी भुरगीं म्हाजे मुखार बरेचशे तरणाटी भुरगे म्हाका दिसता मोबायलाचेर आसात. म्हजे काही गोश्टी रिकॉर्डिंग एक पाय आणि ह्या तरेन ह्या सगळ्यांनी एक म्हाका दिसता आणि म्हाका दिसता तुमच्या वाड्याचेर सरकारी कर्मचारी आसतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांक ही गव्हर्नमेंटाचो प्रोसेस कितें आसा हे सगळेच खबर आसा. पूण एकट्यान सुद्दां हेची जतनाय एक ऑथॉरिटी कडेन वचून बाबा कितें आसा तरी आसतना ज्या वेळाचेर बोवाळ जालो त्या वेळाचेर तुमकां पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन दाखोवपा खातीर म्हजे माहिती प्रमाणे पंचायतीक तेजें एक पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन जाल्लें आशिल्लें पूण आयकपाची मनस्थिती कोणाची नाशिल्ली. दुसरें हांव येता ते आमच्या देवळाचे संदर्भात. हांवें ज्या वेळाचेर म्हाका पत्रकारांनी प्रश्न विचारलो त्या वेळाचेर हांवें प्रत्येक फावटी सगळ्या जरी म्हजे कडेन तुमी आयले ना तर म्हाका तुमची कुयदाद आसा, कारण म्हाका हांव एक संस्कृती आनी संस्कारमय असो मुद्दम आसा. म्हाकाय संस्कृतीचो अभिमान आसा, म्हाका शेता भाटांचो खूब मोग आसा आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान शेतकारांक कशेच तरेचें नुकसान जावपाक जायना, कोणाच्या घरादारांचेर नांगर चोळपाक जायना आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज हो ते नोटिफिकेशनाचेर तुमची आस्ती नांव आयिल्ली आसा. पूण आज हांव ह्या सातेरीच्या मंडपान उबो आहा. आजचो सद्याचो प्लेन कसो आसा एक 2 मिनटांनी तुमच्या मुखार हांव सादर करतां. हांव काळी आतां सगळे म्हाका दिसता काळी माती वयले नागरीक ते हांव मुस्लीम वाडा आमचो जो बाणस्तारीचो पूल जो आसा थंयच्याच कांय गोश्टी उलयता तेजे मुखार हांव कांय उलयना. आजचो सद्याचो जो प्लेन जो आसा तोय प्लेन हांवें तुमकां दाखोवपाक हाडिल्लो आसा. हांव क्लियर क्रिस्टल मनीस आसा, हांव आंदोलनांतल्यान मनीस आयिल्लो मनीस आसा.
म्हणून तुम्ही जे आंदोलन ते छेडिल्ले जे आसा ते अत्यंत चुकीचो मार्ग तुम्ही आपणायलेलो आसा. ह्या खुबशा काही गोष्टी हांव ते प्रूव करपाक शकता. दुसरी गोष्ट काळी माती वयल्यान आमी जर सुरू जर केलें, हांव जर असो जर उबो रावलो रस्त्याचेर जाल्यार आजच्या केल्या प्रमाणे म्हाका पयले जर आतां देवस्थानाच्या संदर्भात उलयता, आमचे सती देवूळ आसूं, आमची तुळस जावं आसूं, आमचो हो मंडप जावं आसूं, किंवा आमचे भूमचे महादेवाचे मंदिर आसूं, किंवा म्हज्या हाडिल्लो आसा आनी त्या लोकां खातीर म्हाका जें कितें करपाक जाय कायदेशीर सोपस्कर जें कितें करपाक जाय आनी कायदेशीर तेजी बाजू मांडून तुम्ही ज्यो काही गोष्टी म्हाका मुखार व्हरता ते खातीर म्हाका कटिबद्ध आसात. तुम्ही आयले आनी खूब करून हांव तुमचें अभिनंदन करता. शांतपणान तुम्ही ही सभा आयकून हो पाश्यस्त जाय. हो जर पाश्यस्त तुमचे भितर जर आसलो न्ही रे, हर 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 करून आमगेलें कांय जावपाक शकना. बऱ्या भशेन जर आमी जर सगळे एकामेकांक प्रत्येक प्रॉब्लेमाक हो सोल्युशन आहा, प्रत्येक डिस्कशनांतल्यान तातूंतल्यान एक नवें कितें तरी घेवन संपन्न जावपाक शकता आनी तातूंतल्यान मार्ग मेळपाक शकता. राजकीय देशां पासून कोणाक राजकारण करपाक जाय तें करूनी, पूण म्हाका समाजकारण करपाक, ह्या समाजाक एकठांय करपाक जाय. म्हज्यो म्हाका भगिनी ते बोर्ड बिर्ड घेवन अश्यो उबे रावल्यो त्यो म्हाका उपकार घेना, कारण ह्या आंदोलनांतल्यान गोविंद गवडे आयिल्लो. एक आनी दोन न्ही, ह्या अशा आंदोलनां हांवें कादय भोगिल्ल्या. हेवूय तुमकां हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता जे कोण एखादें म्हाका वळखना आनी म्हणूनच तुमी दिल्लो इश्टत राविल्ले, तुमी खूब टायम उबय रावले, त्या बद्दल तुमी मान सन्मान दिले बद्दल आनी मुखार सुरवातीक काही गोष्टी प्रकट हे जाल्लो ताजेर आनी घेवन वचपाक जायना. आमी भाव भाव आसात, आमी सगळेच एकठांय रावया आनी हो जो विशय आनी जो संकट जर तुमचे आमचेर जर आयले आसात जाल्यार ते निवारण करपा खातीर आमी प्रयत्न करुया. सतेश आनी देवस्थानाचे कमिटीचे आनी हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळ्यांचे हांव मनापूर्वक आभार व्यक्त करता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. एकच मिनिट सर, आमची तुका एक रिक्वेस्ट आसा, जे PWDच्या ऑथॉरिटी हांव सहजपणान लोकांच्या वतीन घेतला, हे म्हाज्या वतीन न्हू, हे सांगता हांवें परमिशन हे लोकां कडल्यान घेतला, लोकांक म्हाका दिल्लें आसा त्या प्रमाणे जावंक शकता. हांव एकूच गोश्ट सांगता, हांव हांगसर कोणाय पर्सनल आयकपाक खातीर येवना. आणि जे कोणाचे विषय 10 जणांच्या वतीन जर कोणाचे विषय आसत ते काही गोष्टी तुम्ही सांगा. 10 जणांनी म्हाका मान्यता दिल्ली आसा, त्या प्रमाणे हांव ह्या सातेरीच्या मुखार ईश्वर सातेरीचे समोर रावन हांव अशेंच नमूद करता, हो संजय जो आसा तो स्वार्थान हांवें तुजे कडेन प्रश्न करचो ना, हो गांवच्या वतीन करतलो. ते 10 जाणांनी म्हाका एलाउड केल्लो आसा तेजेर हे करून, आनी हांव मागता जे उत्तर तुजे कडेन हांव मागतलो ते बरे भशेन म्हाका मेळटलें. आनी हितून पॉलिटिक्स मी सांगपाचें म्हळ्यार हितून राजकारण हें आसचेंच ना. राजकारणाक जवळ जवळ 3.5 वर्सां बाकी आसा. आमी आयज जे येयल्या ते गांव वाचोवपा खातीर भायर येयल्या, जे कितें आमच्या फुडें जे दृश्य दिसता खंय तरी आमचेर अन्याय जाला, हेजेर खंय तरी आमी जाप विचारपाक येयल्या. कित्याक ही जाप विचारपाक खूब लेट जाल्लो आसा. कित्याक हांवें म्हाका एक विचारपाचें आसा, तुमीच सांगले नोव्हेंबरान आमी तुमचे कडेन येयले, कारण जे कार्यकर्तेच जे आमी गांवांत जावन तुमचे कडेन येयले आनी आमकां असो विचार आसलो, ज्या टायमार 2010 जेन्ना आमी फायट करताले पळय, ते 2010 हो आराखडो जो त्या टायमार काडलेलो, त्या आराखड्या प्रमाणे आमकां जेन्ना नॅशनल हायवेची ऑथॉरिटी हे स्थळान येयली तेन्ना तेंचे कडल्यान ते पळयल्या बरोबर एका सेकंडा भितर तांकां कळोन चुकलें हो जो गुगला वयल्यान केला पळय तो सर्वे रॉंग. कारण हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगिल्लें सर, म्हज्या भाशणांत सांगिल्लें, परत एकदां सांगता. बरेचशे जाणां जे कोण हय हय म्हणटा म्हणजे तांकां हांवें कितें उलयल्लें पयलीं तांकां आनी खबर ना. हांव तुमच्या बरोबर आहा आनी म्हणून हांव तुमचे बरोबर आसा म्हणूनच आज हांगसर हांव आयिल्लो आसा. कळ्ळें न्ही? हेजो तशें न्ही, हांव जर तुमचे बरोबर नाशिल्लो न्ही, हांव तुमचे बरोबर केन्ना ह्या सभागृहांत येवचोच नाशिल्लो. देव बरें करूं म्हणटा सर तुमकां.